माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कश्टी गांवांत आयला व्हड संकट. तीर्थ पिवपाक लेगीत जिवाचो भंय. पिगरी फामांतली घाण वता व्हाळांत. गांवचे गणपती विसर्जन करपाची सुवात. विसर्जनाचे तीर्थ जाता दूषित. संबंधिताची आड नदर. साबार कागाळी उपरांत थळाव्यांचे आंदोलन. राज्यांत उदरगतीच्या नावार खुलेआम चल्ला सैमाचो नाश. दावोडे व्हड हावसिंग प्रकल्पाची तयारी. सुमार 300 फ्लॅट आशिल्ल्या नियोजित गृहनिर्माण प्रकल्पा आड थळाव्यांचो बरोच निषेध. प्रकल्पाक लागून वाठाराची जातली नासाडी. तिडकल्यात थळावे. हालींच हॉटमिक्स केल्लो आसगांवचो रस्तो परतून खणलो. थळावे बरेच बेजार. पंचायतीच्या वर्क ऑर्डरा बगर चल्ला खणकाम असो सरपंचान केला दावो. पावसांत रस्ते खणपाक बंदी घालूनय चलतात ही कृत्यां. हीच ती उदरगतीची पावलां? आसगांवकार मागतात जाप. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कश्टी गांवांतल्या लोकांनी एका लायव्हस्टॉक डुकराच्या फार्मा आड शांततायेन निशेध केलो. सुवातेर येवपी बुरसो वास आनी ताका लागून लोकांक जावपी त्रासाची कागाळ केली. अधिकारी परिस्थितीची पळोवणी करपाक गेले आनी गांवकारांचे म्हणणे आयकले. पूण हो विशय सुटावो जातलो लोक वाट पळयतात. ही घाण ते व्हाळांत सोडटात आनी तो व्हाळ ओपा जॉयंट जाता. तेंच उदक आमी वापरतात. हाचेर कडक एक्शन घेवपाकच जाय. आंदोलकांनी हो वेस्ट उडोवपी धनगराचेर बरीच तिडक उक्तायली. ह्याच व्हाळांत लोक आपले गणपती विसर्जन करतात. तें उदक तीर्थ म्हणून घेतात. जाल्यार हे लोकांच्या जिवाक सेफ आसा? फार्माच्या दुनियान हे बरे रितीन थांबोवपाक जाय. ना जाल्यार आमकां आंदोलन करीत रावचें पडटलें. आंदोलकांनी शिटकावणी दिल्या. हांगा पळोवन नालो व्हांवता आमगेलो. हांगा ह्या उदक आमगे मेन एका नाल्याक जॉयन जाता आनी थंयसर आमी विसर्जन करता. ह्या सायडीच्यान तुमी पळयलें जाल्यार तुमकां पळोवपाक मेळटलें हे जे तेगे वेस्ट जे पिगरी फामाचे वेस्ट सोडले आहा पळय हे सगळें हांगा सांठोवन उरले आहा. तें जे पळय अशें व्हांवन अशें सायडीन ह्या नालाक उदक सगळें उदक नालाक देंवता आनी हे उदक नाला वचोन सगळें आमगे बांयक येता. तें उदक भायरचे लोक खाता. कित्याक आतां नळाक आमकां सारकें उदक म्हणटा तें मेळना. तो प्रॉब्लेम जाला आसतना आमी हेच उदक बांयक वचोन भायरचें उदक आमी खाता. हो आमकां सामको त्रास जाल्ले आसा. ताका लागून आमी पिसफूल आयची एक दिसाक लागून पिसफूल प्रोटेस्ट दवरलो आसा. कित्याक गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कळपाक जाय कित्याक ह्या लोकांक कितले त्रास जाता तो. जर गव्हर्मेंटान हेजे अगेन्स्ट आतां चवथ लागीं पावल्या चवथ म्हणल्यार कांय एक्शन घेतलें ना जाल्यार आमी हेज्यांनी मोठो प्रोटेस्ट करपाचें ठरयिल्लें आसा. ते मागीर तेणी कितें जर तेजी कॉन्सिक्वेन्सीस जाले जाल्यार गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल आसतले. हेजे पयलीं गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी हांगासर पोल्युशन बोर्ड येयलो. हेल्थाच्यान येयलें इन्स्पेक्शन केलें. हांगा तेणी सगळें पळयलें. तांकां दोळ्या सगळें दिश्टी पडलें. पूण रिपोर्ट सगळें तेच्या फेवरान पॉझिटीव दिला. हांगासर कांयच ना म्हणून पॉझिटीव रिपोर्ट पावयल्लो आसा. आमी गव्हर्मेंटाकडे मागता की आमकां ह्या हेजेर न्याय दिवचो. पिगरीक लागून आमचो गांव सगळो एक जालेली आसा आनी हे पिगरी जे आसा ती एकदम अत्यंत घाणेरडी आसा. सगळे आमचे उदक आमचं पोल्युशन जालेलें आसा आनी आमकां गणपती पावपाक बी तांकां भितर वचपाची सामकी ती उदकांक घाण जालेली आसा. तेन्ना ही पिगरी आमकां हांगसरल्यान धांवडपाक जाय आनी आमी ते प्रयत्न करतले आनी गव्हर्मेंटाच्या हें आसा तेणी आमचेर हेजेर मातशें लक्ष घालून ते बेगीनच ती वॅनिश करपाची गरज आसा. आनी आमचो गांव आसा तो सद्या पिगरी लागून आमी सगळी एकमेकाचेर हें जालेलीं आसात. ते सगळें एक गांव एक जावन ही पिगरी आमकां धांवडपाक जाय. ऑथॉरिटीन आमकां हांगसर येवन तेणी इन्स्पेक्शन केल्लें तरी पूण तेणी ताका क्लीन चीट दिली. एक वर्स पयलीं आमदाराक सांगलेलें हेजे बद्दल सगळे गांवांक त्रास आसा. गांवांक त्रास आसा म्हणटकीर एकल्याले कोणाले जर आसा इश्यू जाल्यार एक वेगळी गजाल. सगळे गांवांक जर इश्यू आसा जाल्यार तेजेर ताबडतोब एक्शन ही जावपाक जाय आशिल्लें. ती अजून जालें ना. गांवची आमची पावित्रताय जी आसा ती भंग जाले कडेन आसा. आमकां आतां गणपती विसर्जन करतले जाल्यार उदकांत देंवपाक आमकां वीट दिसता. आमकां आमच्यान जायना पळोवपाक सुद्दां तें. कितले वर्सांची आमची परंपरा ती जर आमी जर आतां सिटींक आमी बांयक आनी दर्यांक सोडटा तशें व्हरून सोडपाक जाल्यार तशें गव्हर्मेंट तेंय सांगचें आमकां. तशें सांगात
पूण आतां 1 वर्स जालें आमदाराक आमी सांगलें की तेणें सांगलें आमकां आपूण हेजेर दखल घेता हेजेर आपूण कितें तर तोडगो काडटा म्हणून पूण तेजे नंतर कांय जालें ना आमी आज एक दिसाचो पिसफूल आंदोलन आमी सगळ्यांक ऑथॉरिटीक लिगल आमी सगळें केल्ले कडेन आसा काल परत आमी परत आमदारा कडेन गेल्ले आमदार आमचे मंडळ गेल्ले तेणें ते त्या टायमार तेणें आमदारान परत आमकां सेम हें दिलें सांगलां की आपूण जाता तशें आपूण हें करपाक पळयता आमी सगळे गांवचे वतीन आमी तेका एक सगळ्यांक आमी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आमदार आमचो पंचायत रिक्वेस्ट करता की आमचे जे कितें हे बिगडले कडेन आसा ते बेगीचे बेगीन हेजे कितें तरी तोडगो काडचो एक म्हणजे फक्त वास येतो इतलो विशय ना दोळ्यान दिश्टी पडटा की वेस्ट जो ती सोडटा ती ह्या व्हाळान वता आनी व्हाळाचें उदक फुडें न्हंयन वता आनी न्हंयचें उदक ओपा वता आनी ओपाचें उदक सगळें आमी नॉर्थाचे सगळे लोक चडशे फोंडेचे लोक सगळे ओपाचेंच उदक खाता असो ही वेस्ट जर इतली ओपनपणे जर तो ही मस्ती करता ताका बंद कर म्हणून कितलीशी रिक्वेस्ट केली ताणें करूं ना जाल्यार मागीर अशें आंदोलना सारको विशय जातलो आयज एक दिसाचें फक्त आंदोलन केलां जर ताणें आनी फुडें वचपाक जायना ताका जर नुकसान जावपाक जायना अशें ताका दिसता जाल्यार ताणें कितें ती एक्शन घेवची ऑथॉरिटीन एक्शन घेवची आनी ताणें तें बंद करचें कोणें एग्रीकल्चर करता कोणें बिझनेस करता लोकांचो कांयच विशय ना जावं कोणाक काम मेळूं कोणी बिझनेस करूं अशेंय तांचें मत सगळे भोळे सादे लोक हांगचे गरीबूच लोक सगळे कोणाक ते बेश्टेच कोणाचो धंदो पार घालपाक लागून बंद करपाचें ना खरें अक्षरशः वास येता सायडीनूच घरां आसा आनी दुसरे श्रद्धेचे विशय आसा उदक जें आतां वेस्ट जें व्हाळान सोडटा थंय फुडें गणपती पायता थंय गणपती पायता थंय लोकांचो श्रद्धेचे विशय पायल्या नंतर आमी घरान सगळे जाण तीर्थ घेवन येता तीर्थ आमी सगळे पिता न्ही तें ह्या वेस्टींतलें वेस्टाचें उदक थंय उदकान सोडले नंतर तें तीर्थ घेवन वचूं न्ही तांकां सो हेल्थाचो विशय आसा तेजे बरोबर श्रद्धेचो विशय आसा मोठो हात म्हणून कोण ना सगळ्या मोठे म्हटल्यार पब्लिकूच मोठो हात म्हणून कोणाचो कितें म्हणून मोठो हात म्हणून कोण कितें करूं शकता शेवटी आमकां हांगा जगपाचो आनी मरणाचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना तो ती इन्स्टिंक्ट जागो जाता मरता जाल्यार आमी फक्त मरता तें पळोवन उगी रावूंक शकना न्ही लोक तेन्ना मागीर एग्रेसीव जातले आनी तेन्ना ताका चड नुकसान जातलें तेणें परमिशन आतांच करचें बंद गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत गौतमी गांवकर आनी ओंकार देशप्रभू आसागांव हालींच रस्तो हॉटमिक्स करून कांय म्हयन्यांनी नव्यान रस्तो खणपाक चालू केल्ल्यान लोकांक हुस्को जाला पंचायतीच्या वर्क ऑर्डरा बगर हे खणकाम जाला असो दावो सरपंचान केला पावसांत रस्ते खणपाक बंदी घालूनय ही कृत्यां चलतात हाका लागून लोक बेजारल्यात पळयात पुराय बातमी 2 वर्सां आदीं भुंयगत केबलिंग आनी उदकाच्या पायपलायनीच्या कामाक लागून रस्त्यांची स्थिती वायट जाल्ली सुमार 1.5 वर्स थंयचे थळावे येरादारी करपी बस चालकांनी खुबशे संघर्श केलो आनी कितलेशेच अपघात लेगीत जाल्ले रस्त्याची भिरांकूळ स्थिती पळोवन बस धन्यांनी निषेध केल्लो उपरांत निमाणे हो रस्तो हॉटमिक्स केल्लो पूण रिसर्फेसिंग केले उपरांत लेगीत रस्तो खणत रावतात आनी योग्य पॅचवर्क जावंक ना अशें थंयचे लोक सांगतात हे आसगांवचे रस्ते फोडल्या पळय ताका लागून आमी कंप्लेंट घातलेली डिपार्टमेंटाक आनी डिपार्टमेंटाक म्हणटकच 26/6/2024 कंप्लेंट दिल्ल्यान आसगांव पंचायतीक दिल्या एसिस्टंट इंजिनियर PWD एसिस्टंट इंजिनियर वॉटर सप्लाय आनी अंजुना पुलिसेक दिल्या आनी हितून आमी मागलेले की हे जे रस्ते फोडटा तेंचेर कारवाई जावपाक जाय आनी हे स्टॉप जावपाक जाय म्हणून कित्याक हेजी ऑर्डरूच डिपार्टमेंटान कलेक्टरान काडलेली आहा ही ऑर्डर कलेक्टरान काडलेली IAS ऑफिसर अंकीत यादव आनी ती ऑर्डर म्हटल्यार 3 जून 2024 ते 1 ऑगस्ट 2024 पर्यंत हे रोड फोडप ना आनी जर कितें गरज आहा जाल्यार ते प्रॉपर परमिशन घेवनूच फोडूंक जाय एप्लिकेशन दिवन फोडप ना फक्त एप्रुवल गावले फोडपाक जाल्यार फोडपाक जाय हांगासर हो आतां कंप्लेंट घालून हांवें घातलेली पळय तेजे उपरांत आनी एकदां रोड फोडलो आनी कशें उडयला पळय डिवायडर कशें उडयता एक्सिडेंट जावंक शकता हांगासर आनी लोकांक हांगा पयलीं कितले त्रास जाल्ले हांगा बसींचें आंदोलन जाल्लें कंडक्टरांनी बस ड्रायव्हरांनी आंदोलन केल्लें हांगासर ह्याच रोडा फुडें आनी कशे तरेन हे पळय कांयच कोणूच हेका विचारतलो ना आनी कांयच ना इवन आमी PWD इंजिनियराकूय गावले म्हापशा तो दर्शन शेट्ये म्हणा तेकाय गावले आनी तेका सांगले बाबा तुमची डिपार्टमेंटाचीच ऑर्डर आहा ही आनी तुमीच ऑर्डर ही फॉलो करना तेका लागून तो म्हणलो आमकां आमी परमिशन दिवंकूच ना ह्या रोडांक फोडपाक PWD रातचे येवन फोडटात रोड वॉटर सप्लाय आहा पळय ते तेंच्यांनी कोणाक तरी सब कॉन्ट्रॅक्ट दिला ती ही पायपां लिकेज जाता आनी पायपां लिकेज जातलीच प्रॉपर फिटिंगूच करूंक ना ती पायपां घातल्या पळय भगवान भरोसे घातला कित्याक हे टेंडर जे पास करतात पळय हे कमिशन दिवनूच पास करतात त्याचे परिणाम हो ताका लागून हे टॅक्स पेयरांचे पयशे असे लुटतात रोड डबल 2-3 फावटी रोड करतात आता काय बरो रोड जाल्लो पळय सगळे रोडाक एक
20 मिटराचेर पळयता हांगा इतलो फोडला, परत थंय फोडला, परत त्या जंक्शनाचेर फोडला, परत फुडें फोडला. अशें करून हे डिपार्टमेंटूच गोंयच्या रस्त्यांची वाट लायता, एका दुसरो आनी कोणूच ना. म्हाका हो रोड येता वयता पळोवंक मेळटा, कित्याक हांव सदांच पळयता हो रोड, आनी ही पायपलायन घातली ही खंय तरी फॉल्टी आहा. फॉल्टी कारणान की हे पायपान जे हे आसा पळय जे फ्लो येवंक जाय पळय तो खंय तरी स्टॉप जाता आनी पायपा बस्ट जाता, म्हणजे फुटोन तें उदीक वेस्ट जाता. एक तर उदीक वेस्ट जाता आनी ह्या पायपांचे परत फोडल्या कारणान ते लोकांक हांगासर यो वच करतात तांकां त्रास जाता. इवन बशी येता ते लोक आपल्या बशीक रावतात तांकांय फेस करचो पडटा हो प्रॉब्लम. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की हे तुमी हॉट मिक्स केले उपरांत तुमी तरी फोडूंक उपकारना. हांवें आयकलेलें ते सीएमान एक ऑर्डर काडलेली काय एक स्टेटमेंट आयकलेलो त्याचो की एकदां तुमी हॉट मिक्स केले काय ना हो फोडपाचो ना म्हणून खंय तरी हे तेणी अनाउन्स केल्ले, पण हे खंयच दिसना की बाबा अनाउन्स केले उपरांत हेंकां खंय तरी हे मेळटा अशें कांयच दिसना. सो हे खंय तरी लोकांक दाखोवपाची एक आनी करपाची एक हे स्टायल आसा ह्या गव्हर्मेंटाची. सो मागता हांव गव्हर्मेंटाकडे ही पायपलायन पयलीं चॅक करात तुमी आनी मागीर फोडूंक वचा. आता कितले कडे ते अशें फोडला? हे म्हाका दिसता हे 10 कडे हे फोडला तेंच्यांनी, कित्याक हांव येता वयता तर ते जेसीपी आपले घालतात आनी ती आपले रोड फोडून उडयता. सो लोकांक हेचो सफर जाता की यो वच कोण कामाक वयता, कोण आपल्या भुरग्यांक हाडून वयता, जावं खंय जे यो वच करपी आहा पळय तांकां हे खंय तरी त्रास भोगचो पडटा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. उदरगत वा जतन तेच खातीर फातोर्डात दावोडे फूट पडल्या, जंय थळाव्यांनी सुमार 300 फ्लॅट आशिल्ल्या नियोजीत गृहनिर्माण प्रकल्पा आड निशेध सुरू केला. तांच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या प्रकल्पाक लागून वाठाराची वळख आनी मुळाव्या सुविधांक आडमेळी जावंक शकतात. हाका लागून हे काम ताकतिकेन बंद करपाक जाय. सामाजीक कार्यकर्त्यांच्या आदारान थळावे मडगांव पालिकेंत वच्चे पयलीं प्रकल्प सुवाते लागीं जमिल्ल्यान ह्या निशेधाक नेट आयलो. तांचे कडेन एक स्पश्ट संदेश आशिल्लो, बेगोबेग काम बंद करात आनी प्रस्तावित गृहनिर्माण प्रकल्पाक स्थगिती दियात. म्युनिसिपालिटी येयल्या, 100 लोक आमी येयलो, जाणटी बायलो जायत्यो दुकान रोड जोऱ्यान म्हणटा तशी रोडान येयली. फकत आमकां मेगा प्रोजेक्ट आमचो हाडपाक जाय म्हणून. तेन्ना आमचो लोकल MLA गोंयांत ना. लोकल MLA एक बेश्टें कितें कोणें देवें दिलोलें फोंडा म्हणटा तसलें एवॉर्ड घेवपाक लंडन आसलो. जेन्ना तो येयलो आनी ताका मिडिया भावान तुमी क्वेश्चन केला तेजे वयर हांव दोनूय मद्यांचेर उलोवपाक सोदता. एक ताका क्वेश्चन केलो जेन्ना हे दवंड्या इतलें चलता तेजे तुजे वयर कितें, तो सांगता एक प्रोजेक्ट आपण हाडयला दुसरो प्रोजेक्ट धामून आयकान हाडपाक जाय म्हणून. हेजेर ताका म्हाका सांगोंक जाय तूं रिजायन जाव, डायरेक्टली रिजायन जाव. लोकल MLA तूं आमचो, तूं धामून आयका आमकां कित्याक पोट दाखयता. सगळे एसटीपीडेंतल्यान सगळ्यो फायल प्रमोट जावन तुज्या हातींतल्यान वयताय. सो हें आमकां बोट दाखय नाका. आनी दुसरो मुद्दो मुगे उलोवपाचो म्हणल्यार तो म्हणटा NDZ कोर. आपण सांगत म्हणटा विश्वजिता धवांडे पार्ट आहा तो NDZ कोर. हांव सांगो सोदीत ताका NDZ धवांडे न्हू, मोलकोणे इतले दोंगर तेणें केले कन्वर्ट ते कोर. काश्टांत मुगलार वयता तिंगा शेतां गेल्याय ती कोर. उपरांत तेज घरां हाडल्यान बंगले हाडल्यान इतली शेतां ताणें कन्वर्ट केल्याय न्हू ती NDZ कोन दाखय. उपरांत ताका पाट लागता धवांडे म्हणजे फातोर्डा कोस्टिटी ती NDZ कोर आनी दाखय. फोटोय नाक म्हणून सांग ताका. परवानग्याविशीं हुस्को आसलो तरी काम मुखार पावलो अशें सांगून आंदोलक प्रकल्पाक दिल्ल्या मान्यतायेचेर प्रस्न उबारतात. तांकां मडगांव पालिका मंडळ आनी दक्षिण गोंय नियोजन आनी विकास प्राधिकरणान सगळ्यो मान्यताय भौशीक करच्यो अशें दिसता. सुवातेक भेट दिल्या उपरांत आनी कायदेशीर तपासणी केल्या उपरांत ह्या प्रस्नाचेर लक्ष दितले अशें पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले. लास्ट टाइम 100 लोकांनी एक मोर्चो केलो. 100 लोकांनी 3 किलोमीटर चलोन आमी हिंग पावले आनी तरी पूण पुलीस हितू आहलोले तरी पूण तेंकां कांय खबर ना म्हणल्यार इट इज अ व्हेरी जारिंग थिंग एंड आय डोंट थिंक इट इज पॉसिबल. म्हाका तर दिसता ते आमकां फोट सांगताय म्हूण. आनी इवन ऑन दॅट डे CO आहलोलो
एडमिनिस्ट्रेटर इतू म्हयन्यासून आहा आनी आमगे जे सगळे रिस्पॉन्स आहा इट इज टू द एडमिनिस्ट्रेटर. सो तेगे मुखार ते पेपर पावल नाय जाल्यार इट इज समथींग व्हेरी अब्सर्ड. इट मीन्स दॅट द म्युनिसिपॅलिटी इज नॉट फंक्शनिंग. आणि इफ द म्युनिसिपॅलिटी इज नॉट फंक्शनिंग इतू मेन एक्चुअली म्युनिसिपॅलिटी इज द मेन थिंग ओवर हियर. तिचेर आमगे न्यूज येयला सो दॅट मीन्स दे शूड रीड समथींग नो. तुमगे इतू सगळे मिडियांनी आम कवर केला सो दे शूड सी समथींग नो. यू कांट बी ब्लाइंड. यू कांट क्लोज युअर आयज अँड देन से दॅट वी डोंट नो एनीथिंग. Same thing, one more MLA saying apna kai khabar na. Same thing, one more in the north also one minister is saying apna kai khabar na. So what are these people looking at? If they are not able to look at the ground where the people are, what are they looking at? So I think there is a problem over here. We are going to make a call, a clarion call for resignation of all the individuals, MLAs plus CEO and administrator. Today at least administrator is giving us some assurance. So I'll keep him out, but after 10 days he will also be in. Everybody who cannot function, who don't look at our faces, who don't look at our feet when we are walking, सगळ्यांनी रिझाइन करपा जाय. तुमकां जायना जाल्यार आनी लोक आहाय तांकां जाता का? आज लकीली आमकां एडमिनिस्ट्रेटर मेळ्ळो. एडमिनिस्ट्रेटर म्हळ्यार तो ही रिप्रेझेंट्स द कावन्सील, द रुलींग बॉडी. सो तो आनी सीओ कडेन आमी बराबर उलयले. अजाप म्हणटे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इज गिवन इन 12. It is valid for 1 year. So 30. Yes, 1 year. 2013 ते काबा झाले. 2013 to 2026 13 वर्ष जाली. कोण येता आनी पत्रिकान कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट करता. अरे आमी हुंची इंत रावताय, डेमोक्रेसी रावताय काय राना रावताय? कोण येता पत्रिका कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट. ती भितर कितें जाता तें कोणा खबर ना. आतां आनी मागीर आज एडमिनिस्ट्रेटर मेळटकूच सीओ सांगता रेप्रेझेंटेशन दी. अरे इतू दीस लोक येता वयता, आज रेप्रेझेंटेशन मागतो. मागीर हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें रेप्रेझेंटेशन आमी कांय गरज ना. तो सगळे लोक आहा चोय तेंगे कंप्लेन आयक. सो मोटो म्युनिसिपॅलिटीन एक्शन घेवपा जाय तेजेर. तेणी एग्री केला. 10 दिसां भितर सो मोटो ते एक्शन घेतले. आमी रेप्रेझेंटेशन बी कांय दिवपा नाय. आनी म्हाका सांगिल्लें एडमिनिस्ट्रेटरान नेक्स्ट ट्यूजडे वी वील मीट अगेन. सुमार 300 अपार्टमेंट आशिल्ल्या प्रस्तावित प्रकल्पाक लागून थळाव्या सेवांचेर चड ताण पडटलो आनी गांवचें स्वरूप बदलतले अशें थंयच्या लोकांचें म्हणणें आसा. हो प्रकल्प बांदकामा परस व्हडलो आसा. सॉसेज तयार करप, सुतारकाम करप, गोरवां पोसप ह्या सारकिल्ल्या दावरडेंतल्या पारंपारीक कामांचेर व्हड घडामोडींचो परिणाम जावं येता अशें ते सांगतात. आनी ह्या प्रकल्पाचो फेरविचार करपाची मागणी करतात. ह्या निशेधाक लागून गोंयांत परतून उदरगती विशीं वाद सुरू जाला. राज्यभरांत चड व्हड गृहनिर्माण प्रकल्प उप्रासपाक लागल्यात. थळावो समाज, दायज आनी जिणेचो दर्जो हांच्या खर्चान वाड जावची न्हय अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सुभाशीश गोवेकार आनी भक्तीपय बाळगी. खाणेपार केरयेच्या शेतकारांक कोयर प्रक्रिया प्रकल्पांतल्यान येवपी लिचेटा विशीं हुस्को जाला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान फाटल्या सप्तकांत तपासणी केली, पूण आमी अजूनय तांच्या अहवालाची वाट पळयतात. ताचेर अजूनय कांयच निवाडो जाल्लो ना. शेतकार खंतीत आसात. केरिया खांडेपारांतल्या शेतकारांक कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचो आपल्या शेतांचेर कसो वायट परिणाम जाता हाचो हुस्को आसा. ते म्हणटात ह्या प्रकल्पांतले सांड उदक लागसरच्या शेतांनी पावपाक लागलां. ताका लागून तांकां भात पिकोवपाक कठीण जालां. ह्या शेतांनी गेल्यार तांच्या पांयांक खाज येता. ताका लागून भलायकेचो हुस्को निर्माण जाता आनी लोक शेती करपाचे तायटात. बंद करपा जाय वयले येतले जाल्यार आमकां कांयच करूंक मेळना. आमी आतां केरियान पळय जो कचरा प्लांट आसा तेजे सकयल एडिच्यान आमी शेताचे धडेर आसा. एक सांगपाचें एक कारण म्हटल्यार कितें ते गार्बेजीची पळय इतली घाण येता पळय न्हू, ते सगळे व्हांवोन पळय तो एक पंक गोडाचो पंक पळय ना तसो तो सगळो पंक सगळो निस्तोन सामको तो आमच्या शेतान येता. शेतान येता त्या कारणान आमचे आतां अंदू सांगपा म्हटल्यार दोगां जाणां शेत रोयल्ले. पयलीं आमी सगळे शेत रोयताले आनी सगळे उमेदीन आशिल्ले, उमेदीन शेत रोयताले. कित्याक लागून
कितें जालें भात जालें जाल्यार तेका बाबा आमकां कितें एक आदार कसो आशिल्लो, कामधंद्याक पयलीं कोण नाशिल्ले, कामधंद्याक नाशिल्ले, त्या शेताचेर आमगेलें चलतालें. पूण आतां जालां कितें, सगळें ती घाण ती आतां जर हितून शेतां येवपाक लागली, लोक कशे रोयतले, सगळी घाण येता. कितें जाता तें कितें जाता पांय पांयाक फोड येता, खाज मारता पांयाक सामकी. सगळे चारूय सायडीच्यान म्हणजे अशे पांय तर अशे उदकांत घालपाचेच ना. आनी सांगपा म्हणल्यार शेकरी जेन्ना पळय तेन्ना पळय तें हें खोसोन येयल्लें पळय पांय फुटलेले. माती ती खोसोन येयल्ली पळय ती शेतां, आमी सांगलेलें कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगलेलें, इंजिनियराकूय सांगलेलें मातशें काडाक म्हणून ती. तेणी ती कितें केलें, वयली काडली, पणजी तशी उरली. ती आतां सगळी परत शेतां भरली. ती शेतां भरली, तेका लागून आतां रोवपाक कांय मेळना. आतां पळय फक्त एक आमी एक दोग जाण कितें शेत आसा, 5-6 जाणांची शेतां ती, 6 जाणांची शेतां. आमी आतां फक्त दोगूच जाता, आमी एक रोयता आनी हें एक रोयता. हांगा आमच्या म्हाज्या फाटल्यान आसा तें एक रोयता. आनी कोण शेत रोयना, कित्याक परिस्थिती अशी आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आणि भक्ती पै बाळगी. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. FC शिवोलेन 27व्या ऑल गोवा अवर लेडी ऑफ मेर्सेस 8A सायड इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलींत सुवात निश्चित करून दिकरपाल SCचेर 2-0 अशें जैत मेळयलें. निमाण्या 8 फेरयेंत शिवोली आनी नावेली विलेजर्स युनियन हांचे मदीं खेळ जातलो. रौनक तोरस्करान गोल करून आपल्या पंगडाक सुरवातीक आघाडी मेळोवन दिली. ब्रेका उपरांत दिगरपाल SCन कितलेशेच फावटी यत्न केलो, पूण शिवोलेचो बचाव घटमूट आशिल्लो. ह्या जैताक लागून FC शिवोली क्वॉर्टर फायनलींत पावली. आतां हो पंगड नावेली विलेजर्स युनियना आड खेळटलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी भक्ती पै बाळगी. फुडल्या 4 दिसांत उटंगराचो पावस, नेटाचे वारे आनी खवळिल्ल्या दर्या सयत गोंयांत मनसून हवामानाची आनीक एक फेरी सुरू आसा, अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी पावस मध्यम प्रमाणांत आसलो तरी गोंयांत अजूनय सुमार 32% पावसाचो उणाव जाणवता. गोंयांत 3 ऑगस्ट मेरेन मध्यम पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ताचे परस म्हत्वाचें म्हटल्यार मंगळार ते शुक्रार मेरेन कांय वाठारांनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे घोळटले आनी उटंगराचो पावस पडटलो. 31 जुलै मेरेन येल्लो अलर्ट, मध्यम तो उटंगराचो पावस, वेगान घोळटले वारे. बुधवारचे तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगस्स.